नमस्कार आणि येवकार गोमंतक टीव्हीच्या चॅनलाचेर तुम्ही पळयतात स्वयंपूर्ण युवा विथ प्रोफेसर मनोज कामत आणि आज प्रोफेसर मनोज कामत तुमच्या बरोबर असा चार्टर्ड अकाउंटंट गौरव केंकरे बाबा बरोबर. चार्टर्ड अकाउंटंट गौरव केंकरे गोंयांतले एक हुशार नामवंत चार्टर्ड अकाउंटंट. 15 वर्सां स्वतंत्र CA ची प्रॅक्टीस ते करतात. 12वी तो भुरगो गोंयांत दुसरो आयलो. अकाउंटन्सी पेपरान 100 पैकी 99 मार्क घेवपी एक नवो इतिहास रचपी असो हुशार भुरगो फुडें BCom जालो, रोखडोच चार्टर्ड अकाउंटंट जालो आनी गेल्या 15 वर्सां आपली वैयक्तीक CA ची प्रॅक्टीस करतात. केंकरे घराणे जे पणजेचें किंवा गोंयचें म्हणात एक बरें नामांकीत घराणें, बरें शिक्षणाचो बॅकग्रावंड आसपी घराणें आनी केंकरे बाबाची ओळख फक्त तांच्या घराण्या वयल्यान आज ती ठरना. ताणें एक स्वताची आपली एक ओळख प्रस्थापीत केल्या आनी त्या ओळखीच्या जोराचेर, तांच्या कार्याच्या जोराचेर ते आज पावतात गोमंतक टीव्हीच्या तुमच्या सदरांत. स्वयंपूर्ण युवा गौरव बाब केंकरे. गौरव बाब चार्टर्ड अकाउंटंट. येस सर. चार्टर्ड अकाउंटंट जातकूच सगळ्या भुरग्यांक आसता आपूण बिग 4. थंय तुमकां बॉस्टन कन्सल्टिंग आसा, आर्थर एंडरसन आसा, PwC आसा आनी इतल्यो सगळ्यो फर्म्स तुमकां कोणूय पिकअप करतलो आशिल्लो. नोकरी मेळपाक व्हडलें कठीण नाशिल्लें. गोंयांत डेम्पो, साळगांवकर, चौगुलेज थोडे नाशिल्ले. हांचे वडील एक नामांकीत चार्टर्ड अकाउंटंट आनी बऱ्यांतले बरे चार्टर्ड अकाउंटंट, चोख वेव्हार आनी स्पश्ट उक्ती आशिल्ले चार्टर्ड अकाउंटंट. जाणें EDC कितले वर्सां डायरेक्टरशीप केल्या, जाणें गोवा स्टेट कॉपरेटीव बँकाचें काम सांबाळ्ळां, आपली वैयक्तीक प्रॅक्टीस, कन्सल्टन्सी, गोवा विद्यापीठ ते नामांकीत बिझनस हाऊस. तांचे जर तुम्ही नाव जर वापरता संतोष बाब केंकरे चार्टर्ड अकाउंटंट जाल्यार तुम्ही आज गोंयांत खंय CFO जातले आशिल्ले. सगळें सोडून धंद्यान म्हणजे प्रोफेशनल प्रॅक्टिसान कित्याक? सर नमस्कार, थँक्यू फॉर हॅविंग मी. सर म्हज्या तकलेन ऑलवेज द विजन वॉज की आपलें कितें करचें. वा. And something different from my father, what he has done. He has built a legacy, but I have to take it further and expand. So even when I joined practice, हांवें जेन्ना प्रॅक्टीस सुरू केली, हांवें पयलीं त्यो फिल्ड्स हात लायल्यो वेर ही इज नॉट डुईंग समथींग. वा. कॉम्पिटिशन घरान नाका म्हणून ना, but I wanted to expand the entire bouquet of services. When a client is coming, he should get the entire bouquet of services. So तशें आमी ट्राय केल्यो. Even today our setup is very clear. I am handling the GST work, he is handling the income tax work. So when a person walks in, he gets the full bouquet. And we can specialize. And we have to specialize as per our liking. So if I go back to my school days, what I realize is म्हाका तेन्ना स्कुलान इंग्लीश आनी मॅथ्स हे सब्जेक्ट सामके सोंपे दिसताले. I would not require to study, or studying was a fun activity for me. Maths म्हणले प्रॉब्लेम सॉल्व करप म्हणले पझल सॉल्विंग. Today in my practice life, I am looking at English and maths only. I am reading laws, I am reading circular, reading notification, is basically reading English, trying to get some kind of meaning out of it, and looking at numbers. So it is today my work is my passion, is what I like to do. शाबास. So that I feel the youth have to find out that direction today. एक बरी गजाल हुशार भुरगो आमकां आज सांगता की त्या वेळाचेर म्हाका इंग्लीश आनी मॅथ्स आवडटाले. आज आपण टॅक्सेशन करता किंवा कायदो वाचता ते आपणाक इंग्लीश आनी मॅथ्स केल्या भाशेनूच ताचें एक्सटेन्शन दिसता. कितलो सुंदर विचार. म्हणजे डू वॉट यू लायक. करेक्ट. थोडक्यात तुम्ही म्हाका सांगता जे तुमकां आवडटा ते तुम्ही करात. करेक्ट. पण मुख्य प्रश्न, नोकरी कित्याक केली ना? सो नोकरी करपाक, सो वेन यू गो टू ऑल दीज बिग 4 तुम्ही नांवां घेतली, दे विल कंपार्टमेंटलायज यू इन टू वन डिपार्टमेंट. ते म्हणटली हेच कर. If you don't like this, you cannot go to something else. You are stuck there. So going back to my story, I began doing things which my father was not doing. Eventually I realized म्हाका ह्यो आवडना. And then I went into something different. So then I could pivot to GST. This freedom is there only when you have your own business or your own this thing. Otherwise you are stuck in that same employee mentality, 9 to 5 or whatever. You are not able to grow yourself and give your full exposure to the आज 15 वर्सां तुम्ही आता आफ्टर बिकमिंग CA झाल्यानंतर 15 वर्सां तुम्ही तुमच्या वैयक्तीक प्रॅक्टिसेन आसा. खंय असो क्षण दिसता नोकरी जर केल्ली बऱ्याक जातलें आशिल्लें, आनीकूय बरो वयर जातलो आशिल्लो, आपूण गोंयांत उरलो, गोंयांत स्टक जावन उरलो, थोडे ऑपॉर्च्युनिटीज लिमिटेड जाले अशी खंत भिंत दिसता मनाक? म्हाका ती खंत कशीच ना, बिकॉज I am enjoying my professional life, and along with that I have got my social life, my family life, all together I am able to create an impact in my home ground, in my home territory.
I going outside भायर म्हाका I may have made some impact, थोडे- but it's a small impact. हय. It would have been a higher personal impact for me possibly. हय. But as a society I can give a much पूण bigger जेन्ना impact. भुरगे किंवा तांची फामील म्हणटा गोंयान तसो स्कोप कमी, हय. गोंयान रावून काय करपा जायना, हाकाय तुमी सामको फाटो दिलो आनी तुमी सिद्ध करून दाखयलें की एक गोंयकार जर तुमी कामान जर बरे आसत जाल्यार गोंयान तुमी स्वताचे विश्व तयार करपाक शकता. Correct. Definitely, if you have, what I feel today's youth, आमी जेन्ना we interview staff or we come to schools, colleges, अशें म्हाका फिलिंग येता की तांकां ती हार्ड वर्क करपाची तांकां एक दृढता, not many students have it. बरोबर. Most of them want to have some easy 10 to 5 job and कुशी जॉब म्हणटा तसले टायप. तांकां मातशी वयर सकयल करपाची तांकां हें मनाची तयारी ना मनाची. We have to have that readiness to put in that extra effort. If you can go beyond the normal only, then you will be somewhere in the upper strata of the society or whatever. To that normal करतलो, if you want to remain normal and you are expecting extraordinary results, it's not possible. जावचें ना. So you have to try to push yourself to the maximum limit every single day. की आज आपणे हे दिसान कितले आपणे लिमिट आपणे क्रॉस केला. वाह. Can I go further one step ahead? When can I work for little bit more? Can I work smarter? Can I आता AI आयल्या. हय. Can I use AI to make my work much better or much simplified or whatever? I have to keep on innovating, keep on learning basically. म्हणजे तुमकां दिसता तुम्ही आतां म्हणटात की आमकां सगळ्यांक म्हणजे सामान्य जनतेक चार्टर्ड अकाउंटंट जालो म्हणजे तुमी सामके हायस्ट लेवल, एक जगातली सगळ्यांत कठीण परीक्षा तुमी पास जावन जेन्ना तुमी CA जातात तरी तुमकां आज शिकपाची गरज दिसता. 100%. So in our chartered accountancy आमकां एक there is something called continuous professional education. We have to attend X number of hours every year as learning. That is mandatorily given to us. Besides that, आता we have to keep on learning. आता Income Tax Act नवें येवपाचें आसा from 1st April 26. हय. It is a full total revamp of the old act. I have to read everything. परतच्यान सुरूच करूंक जाय. You have to read. Every week there are GST amendments. Every month there are circulars. I have to keep on updating myself. That is the law part. तेवटेन तुमचे केस लॉ चल्ल्या, जजमेंट चल्ल्या, हायकोर्टान खंय मॅटर चल्ला, तोय म्हाका हांगा गोंयान कसो लावंक मेळटा. सो आय हॅव टू ऑलवेज लर्न फ्रॉम द एंटायर कंट्री अँड द वर्ल्ड इफ नॉट. म्हणजे आज तरुण भुरगे जे वाज काडटात घरा बसून की परीक्षा जाली चल म्हणजे सोंपलें, परीक्षा जाल्यानंतर फाटल्या परीक्षेक बाबा कितें शिकिल्लें ना तें म्हाज्या लक्षांत ना, ताची गरज ना, मार्कशीट म्हाका मेळ्ळें, हांव पास जालो, डिस्टिंक्शन मेळ्ळें. ह्या मानसिकतेक फाटो कशें दिवप हें गौरव बाबा कडल्यान सगळ्या तरणाट्यान शिकचें. तुमी पळयतात गोमंतक TV विथ प्रोफेसर मनोज कामत आणि हो स्वयंपूर्ण युवाच्या ह्या सदरान आमी वळख करून प्रत्येक वेळा घेतात. असोच एक तरणाटो जाणें गोंयान रावून गोंया खातीर कितें तरी काम केलां, नोकरीचो पर्याय सोडून स्वताचो व्यवसाय केला आणि तुम्ही आज सामके सक्सेसफूल व्यवसायिक आसात, प्रोफेशनल व्यवसायिक आसात, बऱ्या पद्धतीचे क्लायंटेल तुमचे कडेन आसा. आणि तुम्ही एक बरी गजाल सांगली की आपणाक बापायचो धंदो फुडें व्हरपा जातालो, आपणाक नोकरी करपा जाताली, पूण हांवें चिंतून तें केलें ना कारण म्हाका कितें तरी वेगळें सिद्ध करपाचें आशिल्लें. आज समाधानी आसात तुमी? समाधानी completely ना. If I am today satisfied, I will not try to increase पुढे आणि प्रगती जावची ना. So you have to always be little bit unsatisfied. So Steve Jobs ची एक म्हण आसा, stay hungry, stay foolish. वाह. So you have to stay hungry. That okay, there is something else I can do, there is something more I can achieve. आणि फुडें कितें तरी आपल्याक करूं शकता. If that ती तुमची जर inner sense आसा, only then you can keep on progressing in life, or you will be stagnant. Somewhere you will say की okay, आपूण पावलो and I will be stagnant. And that will be very गेली कितलीशी वर्सां आमी पळयतात तुमचे वडील हय. अजूनय बी, आणि तुम्ही आतां सगळ्या भुरग्यांक प्रोफेशनल एग्जाम्स तांणी बसचें, तांणी गोंयान कितें तरी नवें निर्माण करचें, आंत्रप्रनरशीप करचें म्हणून तुमी दोगूय जाण सामके प्रयत्नशील आसात. कशें दिसता तुमकां एनवायरमेंट आयची तरणाट्यांक कशा पद्दतीन आमी आंत्रप्रनरशीप आणि प्रोफेशनल आंत्रप्रनरशीप तुमी तें कर्तृत्वान स्वता दाखोवन दिलां की प्रोफेशनली आमी कितें तरी थंय करूंक सोदतले. करेक्ट. सो टुडे तांकां ऑपॉर्च्युनिटी चड आसा आनी देर आर सम चॅलेंजीस ऑल्सो आय फील. सो चॅलेंजीस म्हणपाक गेल्यार वेन आय वॉज अ स्टुडंट तेन्ना इतले डिस्ट्रॅक्शन आशिल्लीं. टुडे यू हॅव गॉट इंस्टाग्राम, यू हॅव गॉट सम अदर थिंग गोईंग ऑन, कंटिन्युअस कितें ना कितें तरी आसता. आमच्या टायमार एक दोन आशिल्लें, यू कट दॅट ऑफ, यू आर आउट ऑफ दॅट पिक्चर. बट टुडे यू हॅव गॉट लॉट ऑफ डिस्ट्रॅक्शन. सो फॉर दॅट यू रिक्वायर अ फोकस. यू हॅव टू फायंड युअर गोल अँड कीप फोकस्ड ऑन दॅट. That is the most important thing. Just to sidetrack and come back, Steve Jobs,
वॉरेन बुफे आणि बिल गेट्स दे वर सिटिंग टुगेदर वन्स अँड वन ऑफ देअर फादर आस्क्ड देम यू ऑल आर बोथ व्हेरी सक्सेसफुल व्हॉट इज द वन वर्ड विच डिफाइन्स बोथ ऑफ यू बोथ ऑफ देम सेड focus. So if you have to focus on an activity, then you will be successful. So that is what the youth of today have to realize, that they have to focus away from all of this. The opportunities today are much more because education wise तेन्ना आमकां ते थोडे आशिल्ले courses. Now if I talk about Dempo College itself, you have got PGDM in AI. That time it was unimaginable anything of similar, some new नवे बदल जायत आसता. So you have got n number of courses to learn. तुमकां जर कोर्स करपाचे ना, यू गो टू ऑनलाइन एनी लर्न ऑन योर ओन. देर आर पीपल हू विल नॉट लुक एट द डिग्री, दे लुक एट युअर स्किल्स. बरोबर. पीपल विल लुक एट युअर स्किल्स. म्हणजे तुम्ही जे कितें करपाक शकता हे चड महत्वाचें, तुमच्याकडे कितल्यो डिग्री आसा त्या परस सुद्धा. आणि म्हणून म्हाका एक प्रश्न तुमकां एक विचारूंक जाय. आज कितलेशे गोंयकार आमचे नवे भुरगे CA, CS, ACCA, CMA, CFA करतात. गोंयान जर तांकां आपलो प्रोफेशन एस्टाब्लीश करपाक जर जाय आणि सगळ्या भुरग्यांनी जर थारायलें आमकां गोंयानूच करपाक जाय, तितलो गोंयान स्कोप आसा काम करपाक? According to me, if you can create a niche for yourself, definitely scope asa. You have to create that niche. Today, आज आमच्या WhatsApp ग्रुपार एक आयला की opening for a CA required, and I know the company, they are struggling to find a good CA for a long time. So इतले गोंयान चार्टर्ड अकाउंटंट आसून so they are, if you have that good quality, that the features, तुमकां कोण नाल्यार कोण पिकअप करता. आज दर्शकांक एक सांगनशें दिसता की गौरव केंकरे आज चार्टर्ड अकाउंटंट, इतले चार्टर्ड अकाउंटंट आज आसात, पण ताणें एक स्कोप पळयलो गोंयान काम करपाक GSTच्या क्षेत्रांत. आणि ह्या GSTच्या क्षेत्रांत आज तांकां एक एक्सपर्ट फक्त आमच्या गोंयांतूच न्हय, सबंद भारतभर तांकां एक एक्सपर्ट आणि एक अथॉरिटी GST म्हणून पळयतात. त्या बद्दल आमकां मातशें सांगात. हय, सो तातूंय अभ्यास खूब करचो पडलो. हय, GSTचे आय रिमेंबर जेन्ना GST नवें आयिल्लें, हांव एका बरोबर 3 बुकां घेवन वाचतालो. पळया की ह्या बुकान कितें बरयलां तेंच परतें आनी एका बुकान वाचप, ताजो त्या ऑथरचे कितें व्यू, त्या ऑथरचे कितें व्यू, आनी तातूंत आपलो एक कितें व्यू निर्माण करचो. दॅट इज वन ऑप्शन, दॅट इज वन वे ऑफ डुईंग इट. Second, you have to be constantly updated. You have to go for conferences, read. You have to, I believe, केन्ना म्हाका कोणे कॉन्फरन्साक आपयलो की तूं उलय म्हणून, that becomes the best learning chance for me. शाबास. Because if I have to speak for 1 hour, I have to read for 10 hours at least. पळयात, म्हणजे तुम्ही अजूनही 10 वरां एका वरा खातीर प्रिपेअर करून 100%. कित्याक I have to be ready for any question. If he fires anything on that topic, I have to be ready with the perfect answer. ताज्या खातीर म्हाका एटलीस्ट 10 वरां ते परते सगळें रिवायज करचें पडटलें. लेटस्ट तातूंत कितें आसा, अमेंडमेंट्स, खंयच्या आय एम गोईंग टू वीच रिसोर्स, सपोज आय एम गोईंग टू ट्रेड बॉडी, तांचे कसले प्रश्न आसतले, आय हॅव टू फर्स्टली थिंक अँड आय हॅव टू बी रेडी विथ दॅट आन्सर. आय हॅव टू बी विथ द आन्सर विच इज हेल्पफूल टू देम. आय कॅन गिव देम लिगल आन्सर. तूं अशें कर, मागीर आमी झगडुया, हें करुया. दॅट इज नॉट वॉट अ बिझनेसमॅन वॉन्ट्स. ही वॉन्ट्स सर्टन्टी, ही वॉन्ट्स सोल्युशन. यू हॅव टू ब्रिंग टू दॅट टू दिस टेबल. म्हाका एक दुसरो प्रश्न तुमकां एक विचारूंक जाय. आजचे कितलेशे भुरगे BCom किंवा BA जातात, आणि प्रत्येक मनशाक काय CA, CS जावपाक काय शक्य ना. पण GSTचें हे क्षेत्र इतलें चॅलेंजींग आणि तातूंत इतलो स्कोप आसा. काम धंदो करपाक एक स्वताचो व्यवसाय प्रोफेशनल म्हणून एस्टाब्लीश करपाक जाय, पण तो CA जावं भुरगो जावंक शकना. ताका कितें ऑपॉर्च्युनिटीज आसा? ताका गरजूच ना. सो CA एज अ डिग्री, सर्टन एक्ट्स have given us the power to sign off documents, audit report म्हणा, की only CA can sign. GST एक्टान ही रिक्वायरमेंट 4 वर्सां पयलीं काडली, 5 वर्सां पयलीं. म्हणजे कोणाकूय करूं शकता आतां. एनीवन हू इज फिलींग की आय एम नॉलेजेबल इन GST, ही कॅन वर्क. So in theory, I don't need to have my CA degree to do what I am doing today in the GST field. Any person who has a good knowledge of GST, who you can demonstrate की तू आपल्याकडे यो, I can give you value. म्हणजे तुम्ही CA डिग्री एक फाउंडेशनल बेस म्हणून तुम्ही सुरुवात केलें. करेक्ट. इन्कम टॅक्सान पयलीं केलें, ऑडिटिंग, टॅक्सेशन हे पारंपरीक जे तुम्ही काम केलें, आणि मागीर तुमकां दिसलें की GSTन बरो स्कोप आसा म्हणून आमी तातूंत घुसया. आणि आज तुम्ही ह्या जाग्याचेर पावल्या, थंय म्हणटा खंय आपली थंय CA डिग्रीचो किंवा ते प्रोफेशनाचो थंय डायरेक्ट फरक काय पडना. थंय नव्या तरणाट्यांक येवपाकूय तितल्योच संदी आसा. 100%. आतां इनफॅक्ट न्यू इन्कम टॅक्स एक्ट येता. हय, जे आमी दोज हू हॅव बीन वर्किंग विथ द ओल्ड एक्ट, आमकां ते अनलर्न करून रिलर्न करचें पडटलें, शिकचें पडटलें. नवे भुरगे आसा तांकां डायरेक्ट दे कॅन लर्न द न्यू एक्ट. दे विल बी एट स्लायटली बेटर पेडेस्टल देन अस, की तांकां ते कन्फ्युजन नासतली पयलीं कितें म्हणिल्लें आतां कितें म्हणिल्लें. दे विल बी ऑन द न्यू ट्रॅक डायरेक्टली. सो आतां ते न्यू भुरग्यांनी चान्स घेवपाक जाय की आमी हेंच वाचतले
and I will go to the company first initially maybe, or I will say ki I am directly knowledgeable in this act. व्हेरी नाईस. That is the opportunity. Same opportunity came 9 years back in GST. तुमका जीएसटी मिळली, तुम्ही ती घेतली, बऱ्या पद्धतीने तुम्ही यूज केली. There are seniors who could not catch up with it. It is difficult today. If you tell me suddenly new law, I want to you forget everything, learn something new. It will be I will be hesitant. Is it possible काय म्हणून? That time it is possible around 8-9 years back. Today it is again that possibilities come up again. We have to grab it. एक बरो एक एक्झाम्पल आज सगळ्या तरणाट्या फुड्यान दवरपा सारखे कार्य गौरव बाब करतात. एक चार्टर्ड अकाउंटंट यशस्वी सामके प्रोफेशनल, नव्या स्कोप आशिल्ल्या पण चड लोक ज्या क्षेत्रात ना त्या जीएसटी क्षेत्रांत ते घुसले, थंय आपलें नाव, आपलो दबदबो तयार केलो. आज ते म्हणटात की इन्कम टॅक्स नवो येवपाचो आसा, जीएसटी बदल जातात आणि ह्या फिल्डान सुद्दां तरणाट्यांक नवो स्कोप आसा स्वयंपूर्ण युवा जावपाक. आणि होच हावेस सगळ्या केंद्र सरकारचो, राज्य सरकारचो की भुरग्यांक नोकऱ्यान न घुसता धंदेवाईक जावचे, प्रोफेशनल जावचे, आपल्या शिक्षणाचो योग्य उपयोग ताणें करचो. पण गौरव बाबे सगळें सांबाळटना इज अ कंप्लीट फॅमिली मॅन ऑल्सो, अ सोशल एंटरप्रेन्योर ऑल्सो. गौरव फॅमिली, सोशल एक्टिविटीज, क्लब्स, तुम्ही रोटरी क्लब, तुमकां बेस्ट रोटरियन आणि सामको भारतांतलो एक बरो क्लब म्हणून तुमकां ताका पारितोषीक मेळ्ळें. धंदोय तुम्ही बरें करतात, कौटुंबीकूय जबाबदारी तुम्ही बऱ्यो सांबाळटात, सामाजीकूय जबाबदारी तुम्ही सांबाळटात. लघु उद्योग भारती पासून ते गोवा चेंबर ऑफ कॉमर्स, ह्या सगळ्या भितर सांबाळतना आणि काम करतना कशा पद्दतीन नेटवर्किंग एक युवक तयार करपाक शकता आपल्या खातीर? Sir, networking is something which आम्ही as students or as youth चड focus दिनात. हय. But it is a very very important aspect. I can give you one example. हय. आमकां सीएंग एडवर्टायज करपाची लिगली परमिशन ना. अँड आय यूज टू रायट आर्टिकल्स की खंयचे आसले आर्टिकल नॅशनल एका पब्लिकेशन गेले. अ लिस्टेड कंपनी विच रेड दॅट दे कॉल्ड मी अप एंड गिव मी एन असाइनमेंट बेस्ड ऑन माय आर्टिकल. पळयात. That is a networking which I never imagined की that they will contact me, but they contacted me because तांणी आर्टिकल वाचले, तांकां कळ्ळें की ह्या मनशाक कळटा, एक्सपर्टीज हातूंत आसा, कळटा म्हणून. आनी तांकां तोच विशय आशिल्लो. तांणी म्हणलें तुवें बरयलां, हाजेर तूं आमकां करूं शकता काय म्हणून इम्प्लिमेंटेशन. वी डीड इट. सो दीस यू हॅव टू नेवर, यू कॅनॉट इमॅजिन फ्रॉम वेअर दीस नेटवर्किंग. आता नवे जे क्षेत्रां आसात किंवा नवे जे साधनां आसात, ब्लॉग्स बरोवपाचे, ब्रॉडकास्ट, पॉडकास्ट करपाचे, तातूंतय ह्या भुरग्यांक खूब संद्यो आसा न्हय. आज इंस्टाग्राम रील आसा फुकट. एक्झॅक्टली, इट इज कम्प्लिटली फ्री. तुमची जर एक रील व्हायरल झाली बाय वॉट एव्हर मीन्स, you can have lot of opportunities on your table for whatever profession or business. It can be even a marketing of a goods. बरोबर. You can just become viral and you can have a big opportunity. You have to just keep on persisting and trying on that level. ते आम्ही कितले लोक ट्राय करता. How many youth have a LinkedIn profile? I don't know. How many are keep maintaining a very professional Instagram page which is only for their business? We are not aware. So ते ताणी फोकस करपाक जाय. एक जर 4 गजाली जर तुमकां तरुण भुरग्यांक सांगपाक जर जाय, म्हणजे कशा पद्दतीन स्वताचें आयुश्य तूं घडय, जाल्यार त्यो 4 गजाली कितें म्हणून सांगतले? Sir, I will tell you one interesting study done by one scientist called Louis Terman. So what he did, ताणे भुरग्यांक he observed students who are above 140 IQ from their childhood till their adulthood. And he was expecting की हे सगळे सुपर जिनियस असले, they will be getting Nobel Peace Prize, हे ते सगळे तांकां मेळटले म्हणून, because they are high IQ students. What he realized was only few of them actually super achieved, remaining all were just average achievers. आणि थोडे भुरगे which he thought were low IQ, they became Nobel Prize winners. So तांची स्टडी तांणी कितें डेव्हलप केली की IQ is to an extent. ताच्या मागीर तुजो हार्डवर्क, तुजो एफर्ट, your positive attitude in life, your learning attitude in life, your family circumstances, all of these play a major role. So first thing is we have to have the correct attitude in life ki hard work is required. Second, I would say ki coming back to my original point, do what you like. Correct. It is one of the facets of the concept of ikigai. Do what you like. You should be good at it. It should pay you well, and the society must require it. If you find a work which is fitting in all these 4, please do it. That is your purpose on this earth. क्या बात है. And you will be always satisfied because you are very good at it. So तुमका you are in the top category. You like it. So तुमका ती मजा कशी. You don't feel like going work. तुमका Monday अरे सोमार आयलो कामाक वचचे पडटे दिसचे ना. You will feel like I'm going for some fun.
people are ready to pay you because it's a job which is required in the world. If you do all of this, you will be successful. And additionally, the last 2 letters of Ikigai, AI, please keep that in mind today. आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स Please keep that in mind. शाबास. Today, I believe to an extent, our educational system has not coped up with what AI is going to bring in the next 5 to 10 years. बरोबर. So if you are today a youth of 5th to 10th standard or even in your graduation level, after 3-4 years the jobs may be totally different. Wow. So you have to predict, you have to read, research. Ki baba AI can take away what kind of jobs, what will remain. Am I training for what is going to go away, what is going to remain? How can I make myself relevant in that area when the AI or the robotics takes over? ती एक स्टडी अभ्यास करून all these metrics you have to focus on. दर्शकांनो, आज तुम्ही पाहतात गोमंतक टीव्हीच्या सदरान स्वयंपूर्ण युवा चार्टर्ड अकाउंटंट गौरव केंकरे. आणि सुरवातीक हांवें तांची वळख जशी तुमकां करून दिली. एक हुशार भुरगो, 12वेक पयलो दुसरो आयिल्लो भुरगो, चार्टर्ड अकाउंटंट खूब यंग एजीन जालो. पण आज ते उलयतना तुमकां प्रत्यय आयला आसत जसो म्हाका आयला, ते पुस्तकाचो किडो न्हय. हो भुरगो स्वता घडयत आसा, वाचत आसा, चिंतन मनन करत आसा आणि ताच्या वयल्यान तो आपले एक सबंद आयुष्याचो सार, आयुष्याचो विचार ताणें एक बरो इकिगाय कॉन्सेप्टांतल्यान तुमकां आमकां सांगलो. गौरव बाब, आज कितलो वेळ वाचतात सबंद दिसाक भितर तुमी? वाचपाची खरीच भुरग्यांक गरज आसा की ना, आणि कितें करचें भुरग्यांनी? वाचप हे चालूच असता. इन माय फील्ड वी हॅव टू रीड नॉट ओनली आमचे मॅटर, दुसऱ्याचे मॅटर वाचचे पडटा की थंचे कितें आमकां काडून मेळटा जाल्यार. हायकोर्टान लेटस्ट कितें रुलींग चल्ल्या ती कशी आपल्याक लावंक मेळटा. कितलो वेळ वता अभ्यासाक? इजिली 2-3 hours इजिली. दिसाक 2-3 वरां अभ्यासाक वता? इजिली नाही शक्यच ना. शक्य ना. यू हॅव टू बी अपडेटेड. बरें, हें वाचन सोडून दुसरें वाचन, आता तुम्ही इकिगाय म्हणलें, हय. तुम्ही आता उलयतना बफे पासून टर्नर पर्यंत तुमचे संबंध हें काय सांगलो, नियाळ तुम्ही घेतलो, इकिगायाचो कॉन्सेप्ट तुम्ही बऱ्या भाशेन सांगलो. आणि तुम्ही आयुष्यातले सार सांगतना सबंद जगाची फिलॉसॉफी सांगली. हें खंयच्यान आयलें? So this I have developed a practice of listening to audiobooks now. वाह. Kirak, when I'm driving, when I'm walking, when I'm running, I can listen to these audiobooks. These are now available easily on Spotify nalyar ani ganche आणि audio free आसात ते, तुमका choice आसा. You can there are so many तातून एक वर options. साधारण वता? Depends on the daily activities. Can I get that much time, I will listen to that. So automatically I have the book वाचले कशें आता. In maybe 3-4 hours I have read most of the book or important parts. So तशी that also you have to learn to optimize your time. We have got only 24 hours in a day. तितून तुम्ही सगळे सोशल आणि पर्सनल टाइम काढलो जाल्यार यू हॅव एक्चुअली 8 to 10 hours max. In that time, how much can your brain absorb? तो आणि कमी असतलो. You cannot, our brain is not wired to run Everything. So you have to optimize on that time. आज तुम्ही पाहतात फक्त एक स्वयंपूर्ण युवा न्हय, तर एक अभ्यासपूर्ण युवा जो अभ्यासाक दररोज वाचनाकूय तितलेंच महत्व दिता. गौरव बाब, आज तुम्ही वेगवेगळ्या कॉर्पोरेट्सां बरोबर काम करतात, हाय नेटवर्क इंडिव्हिज्युअल्सां बरोबर काम करतात, सामान्य लोकां भितर बरोबर काम करतात. आणि हे काम करतना टॅक्सेशनाचें आणि मुख्य म्हणजे जीएसटीचें खंयच्या एरियांत इन फायनान्स, अकाउंटिंग, टॅक्सेशन, इन्कम टॅक्स तुमकां चड स्कोप दिसता ह्या भुरग्यांक आणि थंय चान्स आसा असो? आता ॲटलिस्ट इन GST हय. टेक्नॉलॉजी इज स्लोली इन्क्रीजिंग इन द कम्प्लायन्स नेटवर्क. सो जे ओल्ड आमचे म्हणजे आय विल से की जे ओल्ड अकाउंटंट जे आसा तांकां तितली टेक्नॉलॉजीची ग्रास्प आसची ना. बरोबर. दॅट इज वेर दीस न्यू यूथ कॅन पिक. देर इज एन ऑपॉर्च्युनिटी म्हणटा. एक टेक्नॉलॉजी, टेक्नॉलॉजी. सेकंड तुम्ही AI ऑलरेडी म्हाका सांगला. AI they are definitely better. बरोबर. So can you find an AI tool or can you design your own AI tool? आपलो ओन AI ॲप Which can take care of this. This is the compliance part which can take care. There are people doing it. Can you do it and today there is something called vibe coding. हय. Vibe coding means you give the command to ChatGPT or Claude or any AI, it will give the code to you. That code you copy paste, you make an app and you will deploy it. Can the youth do it? Solve these business problems. So that is which the older people will not do. Even I tried to do, पण ते तितले बरे आताक जमचेना. Younger crowd will be able to do it very easily. 18-20 वर्षाचा भुरगो आरामात ते शिफ्ट करपाक शकता. Exactly. सो तुमचे म्हणणे की सगळ्यांनी चार्टर्ड अकाउंटंट जावकूच जाय अशी गरज ना. जाता तितले बरें, पूण सगळ्यांची जर तशें दिसता की तुमकां जर तें शक्य ना जाल्यार बिझनस, अकाउंटिंग, टॅक्सेशन, GST, AI, टेक्नॉलॉजी हातून भरपूर स्कोप आसा आमकां स्वयंपूर्ण युवा जावपाक. We have to bring value to the business Yes. in some way or the other.
की बिझनेसमॅनाक आपण 1% कॉस्ट कमी केलो, ही विल से चलो परफेक्ट कम यू कम अँड वर्क विथ मी, or if I increase say margin by 1 or 2%, or if I increase sales by 1 or 2%, there are various ways you have to just study ki baba where are the pain points, या industry pain point खंय आसा. If he is not managing his purchase rates, you can give him that in a nice data form ki every month तुझे purchase rate halta, you are not, one day you bought very cheap, why you are not buying from him again, ती ताका inputs दिवपा जाय कोणे तरी. This data is there, data is to be used and put in a presentable and actionable format. ताका तुमकां technology आसा, and finally you are the human using that technology and telling the boss, sir अशें अशें आसा म्हणून, he will value you. आज मजा आयली गौरव बाब तुमचे कडेन उलयतना, कारण तुमची उलयतना पयलीं म्हाका धसको हांवें घेतिल्लो, हांव चार्टर्ड अकावंटंटा कडेन उलयतां. म्हणजे तें फक्त टॅक्सेशन आनी अकाउंट्स हाच्या भितर सीमीत आसूंक जायना, पण तुमी इतल्या लोकांक नवे फेसेट्स तुमी उक्ते करून दाखयले. खंय स्कोप आसा, भुरग्यांनी कशें तयार जावचें, तुमच्या जिवनांत तुमी कलाटणी कशी दिली, कसो लायफ बॅलन्स करचो, कशें शिक्षीत रावचें आनी कशें प्रत्येक वेळार तयार रावचें. म्हाका दिसता तयार रावप 100%, म्हणजे शिक्षण घेवप ताच्या परस मोर इम्पॉर्टंट, सगळ्यांत म्हत्वाचें आयुश्यांतल्यो जबाबदाऱ्यो घेवपाक तयार रावप, अभ्यास करप, आणि मुख्य म्हणजे नोकरीच्या फाटी न धांवता स्वताचो रस्तो स्वता शोधप. अशाच स्वताचो रस्तो स्वता शोधपी, आपल्या आयुश्याचें चीज करपी आणि एक प्रोफेशनल अकाउंटंट जाल्या नंतर आपलो एक निश एरिया GST हो सोदून थंय बरें काम करपी तरणाट्या युवा कडेन आज आमी भासाभास केली. तुम्ही पळयतात गोमंतक TV. आज तुमचे स्वयंपूर्ण युवा आशिल्ले चार्टर्ड अकाउंटंट गौरव बाब केंकरे तुमकां धन्यवाद दिता भुरग्यांक मोटिवेट केल्या बद्दल, आणि अशेंच तुमच्या हातांतल्यान बरें काम जावचें हें तुमकां यश आवडटा. नमस्कार. थँक्यू सर, नमस्कार.